बागा हडफडेच्या झेवियर रिट्रीट हाऊसाच्या फादराक धमकी दिवन राखणे वंटीचें काम बंद करपाक लावपी थळावो पंच क्लिओफास फर्नांडिसाक गांवांतल्यान हद्दपार करचो म्हूण कळंगुटेचो आमदार मागता. एका मंत्र्याचो त्या पंचाक तेंको आशिल्ल्यान पुलीस ताचेर कारवाय करपाक सोदिनात म्हूण मायकलान आरोप केला. हडफडेचो एक पंच क्लिओफास फर्नांडिसान आपणाक धमकी दिवन झेवियर रिट्रीट हाऊसाच्या राखणे वंटीचें काम बंद उडयलें अशी कागाळ रिट्रीट हाऊसाचो संचालक फादर रोनाल्ड डिसोजान पुलिशेन केल्या. On Friday the 17th at 6 p.m. when I returned, Fernandez approached me inside the gate of the street house and threatened me with dire consequences and also abused me with all sorts of language. Now, he said that he would see that the WRD work will not start until the access was given to him to his shack. फादर डिसोजान धमकी दिवपी क्लिओफास फर्नांडिसाक गांवांतल्यान हद्दपार करचो अशी मागणी थळावो आमदार मायकल लोबोन केल्या. About 1 month back, they started the work of retaining wall आणि आमची आखी हो दोंगरूय कट केलो 6 meter रोड करपाक. Without any NOC, they trespass into our property. Case has been filed, FIR has been filed. But the police are lenient to arrest him because one minister of our government is supporting him. या प्रकरणात खर कारवाई करपाचे उतर पुलीस निरीक्षक परेश नायकान आमदार मायकल लोबोक दिले. I have registered offense, sir. I will do. So he will not trouble anybody in this video. रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांचो आंकडो गोंयान आनीक वाडयतले. वेंचणुकेच्या तयारेक लागतले म्हूण शिवसेनेचो फुडारी आनी महाराष्ट्राचो मंत्री दीपक केसरकार उलयला. शिवसेनाच्या नव्या कार्यालयाच्या उक्तावण सुवाळ्यात तो उलयतालो. शिवसेनाच्या गोंय फांट्यान पणजे नवे कार्यालय उक्ते केले. गोव्यासाठी शिवसेना वाढीसाठी एकच आहे की घरोघरी शिवसेना नेणं, लोकांच्या मनामध्ये शिवसेना नेणं आणि लोकांचं ज्या वेळेला लोकांना गरज असते त्यावेळेला शिवसैनिक शेवटी कसा असतो, शिवसैनिक हा लढवय्या असतो आणि तो लढवय्या शिवसैनिक हा सर्वसामान्य माणसासाठी लढत असतो आणि ही भूमिका घेतली तर गोव्यातल्या राजकारणाला सुद्धा गती येऊ शकते. चडशा सरकारी खात्यांनी अनुसूचित जात जमात कर्मचाऱ्यां खातीर जनसंपर्क अधिकारी नात म्हूण गोंय अनुसूचित जात जमात आयोगाचो अध्यक्ष अनंत शिरवयकारान खंत उक्तायल्या. आयोगाची नवी कचेरी पाट्यार उक्ती केल्या. थंय तो उलयतालो. गव्हर्मेंटान खूब केल्लें आसा, सर्क्युलर काडलेले आसा, गायडलायन्स इश्यू केल्ले आसा, पूण ज्या पद्दतीन जी डिपार्टमेंटान इम्प्लिमेंट करपाक जाय ती इम्प्लिमेंट सारकी जायना. हांव शॉर्ट सांगपाचो नॉलेज गॅप आसा. सपोज फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार पॉयंट नंबर 9 and 17 हो एसटीक आसा. हो एसटीचो पॉयंट डायरेक्टर कोणाकच भरपाक जायना, प्रमोशनांनी कोणाकच भरपाक जायना. तो एसटी आनी एससीनूच भरपाचें. डिपार्टमेंट अशें करता की हे पॉयंट नंबर 9 and 17 आसा ते जनरलान फूल करता. 25 एप्रिलाक पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा हॉलान महिला मेळावो जातलो. इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा तर्फे आम्ही महिला मेळावा आयोजित करतो आणि हा महिला मेळावा गेल्या वर्षी मे महिन्यात झाला होता. तर यंदा या महिन्याच्या 25 तारखेला आम्ही आयोजित केलेला आहे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 36वी राष्ट्रीय एथलेटिक्स सर्त ज्येष्ठ एथलीटां खातीर शेनवारा बांबोळे स्टेडियमार सुरू जातली. ह्या सर्तींत देशभरांतले हजारांनी ज्येष्ठ एथलीट वांटेकार जातले. तशेंच कांय भायले देशांतले एथलेटिकांक सर्तीचें आमंत्रण दिलां. गोंय मास्टर्स एथलेटिक्स संघटना सर्त घेता. Masters Athletic Championship, which has been awarded for the first time to Goa Masters Athletic Association by Masters Athletic Federation of India, which will be conducted from 25th to 29th April at Bamoli and Goa University. The track events will be conducted at the Athletic Stadium Bamoli and throws, shot put, javelin, discus throw, these will be conducted at the University Stadium. Total we are expecting about 3,800 participants in the age group of 35 plus and above up to 100 years from all over India, and about 100 masters athletes from Bangladesh and Sri Lanka will also participate in the meet.
Competition will be held in 17 events for 13 age groups for both men and women. And from Goa, the older lady is 80 plus category, Mrs. Maria Imelda da Souza. इतल्यान खबरांची त्रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.